महालेखपालाच्या अहवालाचो दुसरो भाग विधानसभेमुखार आयलो. पयलो भाग फाटल्या अधिवेशनात आयिल्लो. राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थापनाविषयी विस्कटावणी करपी ह्या रिपोर्टात सीएजीन राज्याची येणावळ, जीडीपीची वाढ, रिणाविषयी हुस्को उक्तायला. खासा करून फारीकपणाचे आव्हान. वर्स 2016 सावन 2021 मेरेन गोयची येणावळ, भौशीक रीण, जीडीपी आणि खर्च वाढीची ही परिस्थिती. फाटल्या 5 वर्सात 2016 सावन गोयचे रीण जीडीपीची 25% FRBM मर्यादा हुपून 31.51% वयर. 2021 फाटल्या 4 वर्सात येणावळ खर्चाची वाढ 18 वेल्यान 4% मेरेन पडली. 4 वर्सात जीडीपीची वर्सुकी वाढ पडून 14 वेल्यान 1.31%. रिणाचे फारीकपण फुडल्या 7 वर्सात 49% म्हणल्यार 10,000 कोटी मायज रिणाचे फारीकपण सरकाराच्या माथ्यार. तितल्या काळात गोयच्या बजेटाचेर परिणाम आणि ताण दिसतलो. गोयची 2016-17 ते 2018-19 येणावळीत बरी वाढ. येणावळ शिल्की मात 2019-20 आणि 2020-21 येणावळीची तूट 325 कोटी आणि 1,673 कोटी मेरेन वाढली. भारताची सरासरी दर व्यक्ती येणावळ 1,45,000 रुपया जाल्यार गोयची 5,23,000 रुपया. 2011 15 लाख आशिल्ली जनसंख्या 2021 16 लाख जाली. दशकात 6.66% लोकसंख्या वाढ. सीएजीचो हो एकंदर रिपोर्ट पळयल्यार भिवपाची गरज ना अशें म्हणपाची परिस्थिती ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.